मडगावच्या सुन्नी मशिदीची 23 सप्टेंबराक जावपा आशिल्ली वेंचणूक बेकायदेशीर असो आरोप मशिदीच्या कमिटीन केला। वेंचणूक बेकायदेशीर आशिल्ल्यान जिल्लोधिकारी आनी पुलिसांनी ती रद्द करची अशी मागणी कमिटीन केल्या। सध्याच्या कमिटीक 2016 मेरेन मुजत आसा अशें कमिटी म्हणटा। 23 तारखेर वेंचणूक घेवपाचो यत्न जाल्यार बोवाळ जाव येता अशी शिटकावणी कमिटीन दिल्या। आता हे जे चल्ला दोग-तीग मनीस मेळून कितें तरी इल्लिगलिटी करपाक लागला। ताका लागून आमी हांगा हे एकठांय जाले की लोकांक कळोवपाक की हे चल्ला ते सारकें न्ही आनी आमी सांगूंक सोदता की हे जे जाता ते बंद जावपाक जाय। 23 तारखेचे इलेक्शनां डिक्लेअर केला ते इट इज टोटली इलिगल हा आणि आमचे कमिटी जे आसा ती रजिस्टर बॉडी एंड इट इज रजिस्टर 2016 पर्यंत आसा। 2011 आमचे रजिस्टर जाली आणि 2016 पर्यंत आमचो टर्म आसा आणि आता जे मेंबर जे आसा न्ही ते फोर्सिबली आसा न्ही ते ट्रस्ट करपाक पळयता। ते ट्रस्ट करून मस्जिद आसा न्ही आपल्या खानदानी अशी चलोवपाक म्हणून ते पळयता आणि ताका लागून हे सगळे लफडे करपाक पळयता आणि आमी ते इलेक्शन आमकां करपा नाका, सगळे इलिगल आसा। लागून आमी जे आमचे कडेन लोकांक जेंच्यांनी ते मिसगायड केला ते कोण ट्रस्ट करपाक पळयता आनी कितें करपाक पळयता ताका लागून आमी 30 तारखेक आमची जनरल बॉडी मिटींग आपयल्या की लोकांक सांगपाक कितें म्हणून की बाबा हे सगळे करता आनी हे तेतून आमी मेन म्हणटा ते आमी थंय मेंबरशीप हे करतले डिक्लेअर करतले। आमी मेंबर ताका करतले जो तेजो बर्थ सर्टिफिकेट गोंयची आसतली ताका, दुसरो तेजो क्रिमिनल रिकॉर्ड कांयच आसपाक ना, तो केन्नाय खंयच्या लफड्या भितर ना ताका, आनी थर्ड म्हणटा तो हे मस्जिदीन आमचे नमाज पडपाक येता ते मनशाकच आमी मेंबर करतले। मायनिंगांतल्या लोकांचेर आयल्या त्या परिस्थितीक मनोहर पर्रीकारूच जबाबदार अशी हवा सध्या काँग्रेस करता। गोंयांतल्या मायनिंग प्रस्नाचेर तोडगो काडपाक विधानसभेची एका दिसाची खासा बसका आपोवची अशी मागणी काँग्रेसीच्या सुदीप तामणकारान केल्या। मनोहर पर्रीकार लोकलेखा समितीचो चेअरमॅन आसतना ताणें बेकायदो खणी विशीं अहवाल तयार केल्लो। बेकायदेशीर खणींचेर कारवाय करची म्हणून पर्रीकारूच तेन्ना मागतालो अशें तामणकारान उलोवन दाखयलें। आयज जो वेवसाय तो बंद जाल्ल्या कारणान खरीच तेंचेर उपासमारीची पाळी येवपाचो पळय जो संभावना पळय जी जाल्ली आसा हेका पूर्णपणे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार जबाबदार आसा। ताका लागून आमी सरकारा कडेन मागणी करता की सरकार जर प्रामाणीक आसा जाल्यार तांकां फायनान्शियल एसिस्टंट दिता किंवा बँकेक आपूण मुख्यमंत्री तांकां आश्वासन दिता की बँकेक आपूण म्हणटा रिस्ट्रक्चर करपाक लायता लोन। कायद्यान मुख्यमंत्री तांकां सांगपाक शकना कारण बँको ज्यो आसा त्यो हेच्या रिझर्व बँकेच्या नॉर्म्स एंड रेग्युलेशना प्रमाणे चलता। मुख्यमंत्री तांकां कांयच सांगूंक शकना। मुख्यमंत्र्यान आमची काँग्रेस पक्षाची मागणी आहा की एक दिसाचें अधिवेशन आपया, 40 आमदारांची चर्चा करा, एनवायरमेंटलिस्ट जे आसा राज्यान आनी कोण संबंधित लोक आसा तेंचे कडेन चर्चा करून योग्य तरेन सरकारान तोडगो काडचो। हे बातमीपत्र सोंपोवचे पयलीं पळोवया गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतले सार्वजनीक गणपती। वरवरदाया करिवदनाय
तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसात जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान खबरां चित्रां हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.